बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. स्वामी जेजू पराधीन जालो त्या राती आपल्या हातांनी ताणें उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन ताणें तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची. कोरिंतकारां बरयलें पयलें पत्र अवस्वर 11 ओळ 26. 1 Corinthians chapter 11 verse 24. भोव मोगाचें न्हू, हो दीस भोव अपुरबायसो, भोव पवित्र आनी भोव भाग्यवंत, पवित्र ब्रेस्तार. तर हो दीस भोव पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाद्वारे आमी प्रारंभ करया. गावया तें गीत, गुपीत म्हज्या जेजू तुका नमस्कार. आमच्या कांताराच्या बुकांत A2 on page number 19. गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार. उड्या रुपार तुनी आसायाल तारा, काळीज मोजे सगळे तुका हाल जाता. कित्याक नियाळ तुका सगळें सलवता. देखून आपूण साकोन पारखूंक नजो, एकाच उतरार तुज्या भावार्थीर म्हजो. देव सांगता तें सर भक्तीन सत मानता. हे सताचे उतर सतच म्हूण मानता. खुर्साले पोनासले एकच तें देव पोन, हांगाली पळयता तें तुजे मनशापोन. पूण हांव दोनी सतां पातयेवन उसारता. आनी दुखे सोरान मागलेंस मागता. सांतो मासा परी घायना पळयता. तरी तुका म्हजो देव म्हूण उसारता. तांणी म्हाका सदांच तुका सडपात ये. तुजेर आशा दवरूंक तुजो मोग करूं. भोव मोगाच्यान भोव पयस सक्रामेंताचेर आमची दिश्ट घालया. आमचो स्वामी जेजू तातूंत खरोच सुहाजार आसा आपल्या देवपणांत आनी मनशापणांत. आमच्या खातीर ताणें हो भोव पवित्र येवकरिस्त घडलोलो भोव पवित्र आनी भाग्यवंत दीस हो. ह्याच दिसा सोम्या जेजून ह्याच जाकीपण सयत घडलें. भोव पवित्र येवकरिस्त संभ्रम करूंक, मिसाचें बलिदान भेटोवंक, लोकांक सोम्या जेजूचीच कूड आनी रगत दिवंक याजकांक सोम्या जेजून नेमलें.
आनी ह्या पवित्र दिसा समया जेजून आमकां एकामेकाचे पांय धुवंक एकामेकाची सेवा करूंक देवाच्या भुरग्यां खातीर आपणाक समर्पण दिवंक एक वर्तो उपादेश एक वर्तो मंदाबेत एक वर्तो आदेश दिलो. आज समया जेजूचो तो आदेश आमी नियाळ करया ध्यान करया आनी आत्तां आमी गायलेल्या गितांत आसल्या उतरा प्रमाणे समया जेजू लागीं आमी उलोवया. तांक दी म्हाका सदांच तुका चड पातयो तुजेर आशा दवरूंक तुजो मोग करूं. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा मोगळा जेजू तांक दी म्हाका सदांच तुका चड पातयोंक तुजेर आशा दवरूंक तुजो मोग करूंक. आतां आमी सान लुकाचो वांजेल काडया थंयसर 22वा वसवर 14वी ओळ आनी 15वी ओळ आमी घेवया. गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 22 वर्स 14 and 15. वेळ लागीं पावतस सोमी जेजू जेवणाक बसलो आनी ताचे सवें धर्मदूती बसले. तो तांच्या लागीं म्हणालो हांवें कश्ट सोंसचे आदीं हें पास्काचें जेवण तुमच्या सांगाता जेवी जाय म्हण हांव भोव चड आशिल्लो. मोगळा जेजू तूं म्हज्या सांगाता भोव पवित्र येवकरिस्त संभ्रम करूंक भोव चड आशेताय. ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं सुहासर जाताय तुज्या देवपणांत आनी मनशापणांत तुजी कूड आनी रगत तूं हाजर करताय. हांव तुका अर्घ आनी होगलाप दिता भोव पवित्र येवकरिस्त तुवें आमकां दिल्ल्या पासत आनी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत दीस आनी रात आमचे खातीर तूं हाजर आसाय आनी तूं आमकां राखोन आसाय. आमचेर नदर घालताय आमचेर बिरमोत पावताय आमकां तुजी काकूत दाखयताय आमकां तूं गूण करताय आमकां तूं सुडका लाभयताय देंवसराच्या पासांतलें सैतानाच्या वडल्यांतलें तूं आमकां राखता आनी सांबाळताय. सासणी जिवीत आमकां दिताय नवो बरवस आमकां फोव करताय. आमी जें कितें मागता तें सगळें तूं आमकां फोव करताय. येवकरिस्त संभ्रम करूंक येवकरिस्त भेटोवंक ह्या जाकां तुवें नेमल्याय त्या ह्या जाकां पासत हांव तुका अर्घ आनी होगलाप दिता. म्हज्या जिवितांत म्हाका येवकरिस्त दिल्ल्या सर ह्या जाका पासत हांव काळजांत तावन मागता. सर ह्या जाकांचेर तूं आशिर्वाद घाल. सेमिनारी शिकच्या सर ब्रदरांचेर सर रिलिजियसांचेर तुजें बेसांव घाल. देव आपणें चड आनी चड फुलोवन येवं दी. चड आनी चड देव आपणें स्विकार करूं दी आनी ह्या जाक जावंक आमकां येवकरिस्त भेटोवंक जाय परते ह्या जाक सगळ्या संवसारार आसों दी. सुवार्ता परगट करूं दी. तुजें नांव ह्या संवसारांत हर एकल्यां परगट जावं दी. अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू. मोगाच्या नातां आमी कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र आमी काडया. अवस्वर 11 20 आनी 3 वळीरता. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 onwards. हें देवाचें उतर आज मिसाच्या बलिदाना वेळार दुसरें वाचप जावन आसा. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची. हे म्हज्या उगडा साकारात. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. जितले फावटी ती तुमी पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उगडा साकारात. कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले फावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. वय सोम्या जेजू तुजें मांस आनी रगत
तुवें म्हाका दिलाय तुजें मरण हांवें संभ्रम करीचय तुजें पुनर्जिवंतपण हांवें आपणायचय आनी ते सगळ्यांक हांवें परगट करीचय तुजें येवकरिस्तातें ही कृपा म्हाका दी अर्गां तुका जेसू होगळाप तुका जेसू जय जय तुका जेसू निमाणें ब्रेस्तरा समिया जेजून आपल्या शिसांचे पांय दिले आनी नवो उपादेश आमकां दिलो हाचो आमी नियाळ करया आमच्या कोंकणी भक्ती गितांत देवस्तुतीच्या बुकांत गितांच्या बुकांत समियाक दिन वसया बुकांत J10 पेज नंबर 263 263 नवो उपादेश हांव तुमकां दितां म्हणटा समी नवो उपादेश हांव तुमकां दितां म्हणटा समी हांवें तुमचो केला तशें सोमो करा तुमी नवो उपादेश हांव तुमकां दितां म्हणटा सोमी हांवें तुमचो केला तशें एकामेका सोमो लागी सवाल करता पळयलेंगी तुमी म्हणटा हांवें कितें केलें नवो उपादेश हांव तुमकां दितां म्हणटा सोमी हांवें तुमचो केला तशें एकामेका सोमो करा तुमी उलो करता म्हाका तुमी मोगान म्हणून मेस्त्री सोमी सहज म्हणचे हांव जागी मेस्त्री सोमी तुमचो नवो उपादेश हांव तुमकां दितां म्हणटा सोमी हांवें तुमचो केला तशें एकामेका सोमो करा तुमी हांव तर तुमचे दूतास पाय तुमी तशें करूंक जाय कालतेपणी मोगान दूंक जाय पाय एकामेकाचे नवो आदेश हांव तुमकां दितां म्हणटा सोमी हांवें तुमचो केला तशें एकामेका सोमो करा तुमी नवो उपादेश हांव तुमकां दितां म्हणटा सोमी हांवें तुमचो केला तशें एकामेका सोमो करा तुमी अदीक मोगाचें आमच्या भारत देशांत आतां येलिसांव जावचें आसा आनी त्या येलिसांवांत आमी विंचतेल्या मिनिस्टरांक कोणाक आमी विंचता कोण जिखता
ते मिनिस्टर जातले. हो मिनिस्टर म्हळ्यार मिनिस्ट्री करतलो. मिनिस्ट्री करतलो म्हळ्यार सेवा करतलो. आनी सेवा करतलो, मिसांव करतलो, मिनिस्ट्री करतलो म्हणलो तो एक मनोभाव, म्हणलो तो एक म्हणलें तें चिंतप. सोम्या जेजून पवित्र ब्रेस्तरा केल्ल्या त्या करण्याचो उगडास आमकां हाडटा. सोमी जेजू त्या पवित्र ब्रेस्तरा एक भोव वर्ती करणी, सगळ्या मनशा कुळाकच बदलूंचे तसली करणी करता. आज मिसाच्या बलिदानांत पयल्या वाचपांत आमी वाचता निर्गमन बुकांत 12व्या अवसरांत एक्सोडस चॅप्टर 12 निसान म्हयन्याच्या 10व्या दिसा सर्वेस्पोर देव मोइसेक म्हणटा, सगळ्या इस्रायल परचेक सांग, तांणी हर एका कुटुंबाक प्रमाणे एक शेळी तयार करूंक जाय आनी ती 14व्या दिसा मारूंक जाय आनी ती शेळी आयब नातली नितळ जावंक जाय आनी ती शेळी मारून तें रगत सगळ्यांच्या घराच्या धारवटाचेर तें शेपडावंक जाय आनी तें माकूंक जाय. आनी उपरांत थंयसर शेळयेचें मांस उज्याचेर भाजून कोडू भजये सांगता आनी बेखामीर उंड्या सांगता खावंक जाय. आनी हें खाता आसतना पेंगटाक तुवालो बांदून पांयांक वाणोंक घाल, हातांत हे दांडो घेवन भायर सरोंक तयार आसल्या बरी जावन खावंक जाय. आनी बेगीनच सर्वेस्पर देव तांकां इजिप्तांतलो भायर काडटलो, तांबड्या दर्यांतल्यान उतरोवन बसयल्या गांवाक पावयतलो. पोरण्या तेस्तामेंतांत शेळी म्हळ्यार एक मनजात मारची म्हळ्यार तिका सॅक्रिफायस करचें, तिचें रगत व्हारोवचें आनी इस्रायल परचेक सुटका लाभोवची. ही रिवाज, ही एक दुस्तूर, ही एक रिच्युअल पोरण्या तेस्तामेंतांत आसले. नव्या तेस्तामेंतांत सोमी जेजू नवो सल्लो करता आसतना सोमी जेजू मुझे सांगता तुजे सांगता येवकरिस्ताचें जेवण घेवंक भोव चड आशिल्लो, देखून तो निमाण्या जेवणार आयच्या वांजेलांत आमी वाचता जुवांवच्या वांजेलांत 13व्या वसरांत तो जेवणार तो आसतना तो उठलो, पेंगटाक एक तुवालो तो बांदता आनी एका आयदनांत उदक घेवन आपल्या शिसांचे पांय तो धुता. मिसांव म्हळ्यार कितें म्हण तो आमकां शिकयता, मिनिस्ट्री म्हळ्यार कितें म्हण तो शिकयता. आपल्या शिसांचे पांय तो धुता. जुदेवां प्रमाणे पांय धुवचे केवल जुदेव न्ही आसल्या गुलामांनी सेवकांनी, पण जेजू आपल्या शिसांचे विशयी जावन जुदास ताका विकृत करचो आसलो ताचे पांय धुता. आपलो नेकार करच्या पेद्रूचे पांय तो धुता. आपणाक कुर्सार मरता आसतना सोडून एकसुऱ्याक कुर्सार मरोंक दिवच्या त्या शिसांचे पांय तो धुता. आमी सेवा करची म्हळ्यार हेरांचे पांय धुवचे म्हळ्यार अधीक खालतें जावन हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरचें सोमी जेजू आमकां शिकयता. देखून क्रिस्तांव सगळ्या संवसारार माया मोगाच्यो करणे करतात, समाज सेवा करतात, दुर्बळ्यांच्या उदारगती खातीर वावरतात, पिडेस्तांची सेवा करतात, ल्हान भुरग्यांक शिकयतात, शिकपणांतल्यान शिकप दितात, कश्टतेल्यांक पिडेस्तांची सेवा करतात, आस्पत्रे चलयतात, हर एका तरान बरे करणे करतात. सोम्या जेजूचो आदेश आमी पाळटा, कित्याक ताणें एक नवो मंदमेत नवो उपादेश आमकां दिला. आमच्या भारत देशांत आतां येलिसांव येता आसतना आमी मागया भारत देशांत बऱ्यांतलो बरो एक सरकार आमकां मेळच्या खातीर हर एका मिनिस्टरान खरेपणी मिनिस्ट्री मिसांव सेवा म्हळ्यार कितें समजून सोम्या जेजू तावन शिकच्या बसत आनी आमच्या बसत आमी मागया आमी क्रिस्तांवांनी एकामेकाची सेवा करूं, ह्या जागांनी रिलिजियसांनी लोकांची सेवा करूं, लोकांनी घरांत कुटुंबांत आवय बापायनी भुरग्यांची सेवा करूं, भाव भयणींनी एकामेकाची सेवा करूं, भुरग्यांनी आवय बापायची आनी प्रायवंतांची पिडेस्तांची कश्टतरेची सेवा कर खरेपणी येवकरेस्त आमच्या जिवितांत जियोवच्या खातीर सोम्या जेजूचे विशयी कृपा आमी मागया. सगळ्या संवसारार शांती समाधान राज करच्या खातीर आमी मागया आनी विशयी जावन सर कश्ट जाल्या पासत मागया. ह्या करेस्माच्या दिसांनी दैवीक रेत्र मंदिरांत हांव विविध फिरगज्यांनी विविध गांवांनी रेतेऱ्यो जाल्यो आनी दैवीक रेत्र मंदिरांत रेतेर जाल्यो. रेतेर केल्ल्या समेस्तां खातीर आनी त्या सर फिरगजां खातीर आमी विशेश रितीन आतां आमी मागया आनी आमी गावयान तें गीत J19 पेज नंबर 262. आमी आशीर्वादीत करची आशीर्वादाची कान क्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता. आमी आशीर्वाद
आशीर्वादित करची आशीर्वादाची कास ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता सम्यक मुजा किते हांव दी ताच्या उदारपणा बाचावे का हातान धरून वाकरतलो सोम्या आमी आशीर्वादित करची आशीर्वादाची कास ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता. ह्या बागी दिसा म्हाका विविध त्या सांग बसती मागया आज सो कोण जन्म दिवसाचेर शितात तुमकां आमी वेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. रोनाल्ड डिसोजा दोहा काटार. सेकंड बर्थडे बाबा शानित डिसोजा साकिनाका जेरीमेरी. 24th बर्थडे वियोना ॲडलिन मिनेजस. 6th बर्थडे वॅरन डिमेल्लो दुबई. 62nd बर्थडे जेसी गिल्बर्ट पिंटो मुंबई. सॅम्युएल चाको वकोला. 60th बर्थडे पावलिन डिसोजा फजीर मँगलोर. तशेंच देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात ऑलेन कोयल्लो आनी ओरेल कोयल्लो अशोकनगर. केविन पिंटो आनी कुटुंब कटील. रॉबर्ट डिसोजा आनी कुटुंब कासरगोड. स्टेल्ला मातेस मुकामार. दैवीक अकुतीच्या मानाक रोशेल आनी मनोज UM केबल रोड. बेनेडिक्टा डिसोजा काळासा. सर दैवीक ललित मंदिराच्या यशविडी यासा कमसो देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता मर्लिन कॉलमेन डिसोजा बेंदूर मँगलोर. मानसीक पिडेंतले देवान सुटका दिल्ल्या पासत घरान शांती समाधान आयलां. वायट वाटेन गेल्लो पूत तशेंच दूख पाटी आयिल्ल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत एक बरें घर जाल्ल्या पासत फ्लॅट नांवार जाल्ल्या पासत जायत्या दिसांत हांव मेळनातले पयशे पाटी मेळिल्ल्या पासत बरें काम जाल्ल्या पासत परगांव वचून साध्य जाल्ल्या पासत जाग्याचे धाकले जाल्ल्या पासत परगांवांत थंयसर कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळ्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होकलाप तुका सोम्या जेजू. म्हाका आतां आमी विविध त्या सांग बसत आमी मागया सर यशविडी ह्या साका बसत तशेंच तांचे खातीर मागोवंक उलो दिता लायनल डिसोजा बेंदूर. रॉबर्ट डिसोजा कासरगोड. बेगिन्स बरें जावच्या पासत जेरी क्वार्टर्स पिलार. बरें काम मेळच्या पासत जोशुआ उडपी. डॉयलिन डॅनियल मिरा रोड. पांयांची दूख गूण जावन मे म्हयन्यांत युरोपाचें टूर आसा आनी ते वचोंक साध्य जावच्या पासत एमेल्डा सल्डाना मिलार मँगलोर. मर्लिन कॉलमेन डिसोजा बेंदूर हांच्या विशयीच ते सांग पासत. तशेंच परिक्षा बरयल्ल्या भुरग्यांनी बरें रिजल्ट काडून फलीत काडून पास जावच्या पासत बरी सैरीक जावच्या पासत काजारी जिवितांत भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत ल्हान भुरगें पिडेस्त आसा त्या भुरग्यान बरें जावच्या खातीर एक भुरगो जोशुआ म्हणलो ताणें संपूर्ण तरान वय सादारण नॉर्मल ताका बरी भलायकी ताका लाभच्या पासत देंवसराच्या सैतानाच्या बंदडेन ते सुटका लाभच्या पासत सर तरांच्या कश्टांत ते संकश्टांतल्यान देवान निवारच्या पासत परगांव वचून साध्य जावच्या पासत परगांव ती गेल्यांत दुबय आनी विविध देशांक थंयसर भुरग्यांक काम मेळोन बरो फुडार जावच्या पासत आनी थंयसर युरोपाक गेल्ल्यांक थंयसर तांकां विजा जावच्या खातीर अमेरिकांत आसल्याक विजा जावच्या पासत आनी आर्थीक अडचणी पयसच्या पासत निराश जाल्ल्या देजेस्पर जाल्ल्यांक देवान बरो वसो दिवच्या पासत मोगाच्या हे सर त्या सांवा सांगाता घालांनी विशेश जावन भारत देशांत गेली सावन बरो सरकार येवच्या पासत आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मरण भाव भयणी पासत आमी मागया देवा तेणी SN पिंटो बेलतांगडी बर्थ एनिवर्सरी. सिसिलिया मॉरिस मिनेजस बाजपे. मॉरिस पिंटो कंकनाडी. मेरी डी सिल्वा कुलशेखर. जोसेफ आनी एंजल पिंटो. जॉन डी अल्मेडा वकोला. हेरिक पॅट्रिक डिसोजा पिलार. कुटुंबांसरल्या मालकड्यांचो उडास करता रोशेल आनी मनोज केबल रोड. फ्रांसीस सल्डाना मिलार. कुटुंबांसरल्या मालकड्यांचो उडास करता एमेल्डा सल्डाना मिलार. कुटुंबांसरल्या मालकड्यांचो उडास करता बेनेडिक्टा डिसोजा काळासा. मोगाचे न्हू आतां सांगाता मेळोन म्हणया सासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फांगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दीत आमेन. सरलेल्या समेस बोर तांचे आत्मेन देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन.
आमी दिमी गेल्या मोगाच्या बोपूय सक्रामेंताक नमस्कार करया. आमी आशीर्वादीत करची आशीर्वादाची काळ क्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता. आमी आशीर्वादीत करची आशीर्वादाची काळ क्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता. आमी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सात वडपल्ले कुंजा ताचे थंय आमकां सोडवो जिवीत आनी जिवंतपण ताचे वरवीं आमी बाचाव जाल्या आनी आमकां सुडका मेळ्ळ्या. देव आमची दया करून आनी आमकां आशीर्वाद दी. आपल्या मुखामळ सोप्रकार तो आमचेर फांको आनी आमची दया कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमच्या समिया जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचनो आज भोव वर्त्या पवित्र आनी भाग्यवंत दिसा आमी सांगता मेळटा. आयच्या दिसा समिया जेजून येवकरिस्त घडलो. आयच्या दिसा याजकांक तांणी येवकरिस्त भेटोवच्या खातीर नेमलें आनी आयच्या दिसा एकामेकाचे पांय धरून एकामेकाची सेवा करचो नवो मंदमेंत समिया जेजून आमकां दिलो. आमी एकामेकाची सेवा करच्या खातीर समी जेजू येवकरिस्तांत आमचे थंय तो येता. त्या वयल्या माळयेर निमाण जेवणा वेळार आपल्या शिसांचे पांय दिल्लो समी जेजू म्हजी तुजी सर पातकां भोगसूंच्या खातीर तो कुर्सार पाथ करनातलो आमा समेस्तांचे पाथ घेवन तो कुर्सार मरता. आपणाकच बापाच्या हातांत समर्पण दिता आसतना बाप ताका पुनर्जिवंत करून उठयता आनी समी जेजू सर्गार सोडून बापाच्या उजव्या कुशीक बसोवन तो पवित्र आत्म्याक आमचे धाण आमकां अभिषेक करता. आमी ताच्या मरणांत सहभागी जावन ताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो घेवन ताच्या एकवटांत आनी ताच्या सांगाता आमी सर्गाक सोडून वचून बापाच्या हजरपणांत सासणाचें जिवीत जडच्या खातीर. तर आयचो दीस कितलो भागी दीस वर्तो दीस. एक घडीभर दोळे धांपून आमी सर ह्या जागां पासत आमी मागया आनी आमी क्रिस्तांव जावन आसतना हर एकली आमी रायाळ याजक जावन आसा. आमी समिया तें एक जावन समियाचें पुनर्जिवंतपण संभ्रमूंक आनी तें परगट करूंक देवान नेमलेले याजक हर एकले आमी जावन आसा. ही आमची जबाबदारी आमी बऱ्या तरेन करूंक समिया तें आमच्या पातकांचे बक्षणे आमी जोण घेवंक जाय आनी समियान दिल्लो तो मंदमेंत एकामेकाचे पांय धरून एकामेका बोगसून एकामेकाची सेवा करून जिवंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी कृपा मागोवन घेवया. आमची पातकां वळखून समिया जेजू लागीं बक्षणे मागया तोच आमकां धुवन नितळ करतलो. हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच अंकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं रात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन.
काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या इस्ता संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुत्रा सोमिया देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तो बापाच्या उजव्यात बसताय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र त्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थोया भौमगाळ बापा आप कुशेन मरण सोसूंक आपणाकच पराधीन करूंक वेतलो ते राती तुज्या एकल्याच पुतान घड नातलोलो मोग दाखोवंक शिसांच्या संगतांनी माणी जेवण केलें आनी तें संवसार सरा पर्यंत नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हणून ताणें फरमायलें त्याच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या काळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्त्या घोटांतलें तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फावो कर म्हूण आमी परातून मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप इजिप्तान सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें हो म्हयनो तुमकां 4 म्हयन्यां पैकी पयलो जातालो वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातालो इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय एका घराण्याक एक शेळी ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगी मेळून तांचे संगे प्रमाणे ती वांटून घेवची हर एकलो कितलें खातालो तें पळोवन शेळी विंसूंक जाय शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातली दादली आनी एका वर्साची बोकड्या आनी बोकड्या मदली तुमी ती विंचेत ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जिविशी मारूंक जाय उपरांत इल्लें रगत घेवन त्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवट्याच्या दोनी खांब्यांक आनी तांच्या वयल्या पाटयेक तें सारोंक जाय तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय उजार भाजून
बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सोवे तुमी तें खावंक जाय. हे पोरी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कंबराक पाटो बांदा, पांयाक वणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगीन तें खाया. सर्वेस्पराच्या मनाक संभ्रमची पास्क परबी. त्या राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून मेतालो आनी इजिप्ताच्या हर एका प्रथम जनिताक जावं मनशांक जावं मन जातीक जुयशी मारतालो. हांव इजिप्तांतल्या सर देवाक शिक्षा लायतालो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करता तीं घरां दाखोवन दिवंको शेळयेचे रगात हे कुणा जातालें. तें रगात पळयतस हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतालो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचे कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडापाचो दीस जातालो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततींतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. आमी अर्गां दिवसेवता ती संस्काराची काळ. क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. आमी अर्गां दिवसेवता ती संस्काराची काळ. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. कितें हांव पाटीन दिवं सर्वेस्परा, ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणा. सोडवणेक अर्गां दिवची कास हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. आमी अर्गां दिवसेवता ती संस्काराची काळ. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. सांत पावलोन कोरिंथकारां बरयल्ल्या पयल्या पुस्तकांतलें वचप. भावा भयणीनो, जें कितें सुमयालाकचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोमया जेजून तो पराधीन जालो ते राती हुंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासो दिवची. हे म्हज्या उगडासा करा. तेच परी जेवण जाताच ताणें कास घेतली आनी म्हळें, ही कास म्हज्या रक्तान तिरकेल्लो नवो सल्लो. जितले फावटी ती तुमी पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उगडासा करा. कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही कास पियेतात तितले फावटी सोमयाचें मरण येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतर. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुआं फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. पास्क परब्या दिन जेजू हो संसार सांडून बापा सरशीन वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हणून जण आसुल्लो. संवसारांत आसलेल्या आपणाचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो.
तांचे सांगता जेवणार जेवण चलतालें तांचे सांजेचें जेवण चलतालें जेजून विश्वासघातान पाराधीन करी जाय म्हणून सैतानान शिमाव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळूस घट्ट केल्लें. बापान सर वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवात आवन येवन देवा थंय पाटी वेता म्हणून जेजू जना आसुल्लो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर काडून दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पाय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो शिमाव पेद्रू सरशीन आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या तूं म्हजे पाय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पाय धुवंक हांव तुका केदींकच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पाय मात्र न्हय, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुयजय म्हणून गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नांत. आपणाक घातान पाराधीन करतलो कोण म्हणून तो जना आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नांत म्हणून ताणें म्हणलें. तांचे पाय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयले वस्तूर परत्यान न्हेसोन तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें म्हूण विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हणून आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पाय धुले तर तुमी एकामेकाचे पाय धुयजय. हांवें तुमकां केल्ले बरीस तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक दाखलो दिला. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. भोवमोगाचेनो ह्या वर्त्या भाग्यवंत दिसा आमच्यो सर गरजो आनी त्या सावा आमी देवा मुखार दवरया. मोगळा बापा, पवित्र सभा सोलोन व्हरच्या आमच्या बापा साहेबाक, सर गवळ्यांक आनी एसाकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या ताबेन दिल्ल्या परचेक करी क्रिस्ताची वळख मोग आनी सेवा दिवन तुज्या मोगाच्या स्पिरितान चलोवंक तांकां उर्बेन बर म्हूण मागता. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलो स्वार्थ सांडून लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी तांकां फावो ती भद्रती दिवंक तांचे थंय निस्वार्थी मन वाडशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्तचो मोग नासतना आळसाय दाखोवन पयसच्या आमच्या भाव भयणींनी जेजूचो जिवीत असो उंडो म्हूण वळखून एवकरिस्त थंय तांचो भावार्थ घट करूंक तांच्या मोतीक उसवाड लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबान समाजेन पिडेस्तांची प्रायवंतांची मोगान सेवा करूंक आमकां कुरपा दी. शेजारा वाड्यांत फिरगजेंत आनी समाजेंत आमचे निस्वार्थी सेवे मुखांतर एवकारिस्त जिणेक साक्ष जायशें आमकां उर्बेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी एवकारिस्ताच्या मोगान आनी उर्बेन वाडाशें कर. तांणी आपल्या वडिलांक मान दिवन तांचो मोग आनी सेवा करून
खरे जाणवायन आनी शेगुणायन वाडोवंक जाय अशी कृपा तांकां लाभय म्हण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारे हजर जाल्ल्या आमच्या एवकारिस्ताच्या बलिदानान संपूर्ण आनी क्रियाळ रितीन भाग घेवंक आनी एकामेकाच्या जिवितांत मोडलोलो उंडो जावन एवकारिस्ताक साक्ष दिवचे फिरगज कुटुंब बांदूंक आमकां कृपा दिन मागता। बापा आमचे मागणे आयक। खासगी गरजां बसत आमी एक घडीभर मौनपणी मागया। भोव मंगळा सर्गेंचे बापा सगळीं आमची मागणी आनी त्या सवां तुज्या मुखार आमी दवरता। बापाय सारक्या मागान आमचे तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ आनी काकुतीची दिश्ट घाल आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां पाव। हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन। अर्गां बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता। ओपून घे सर्व आमचे तुका आमी समर्पिता। उंडो गोवासो आनी बायंदकासो कानी किरकोळ तरी गुरथो मोगासो अर्गां बलिदान बापा। भावा भयणीनो आमी भेटोवन जें मिसाचें बलिदान आमच्या सर गरजा आनी त्या सवां सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात। तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या क्या पयशे ज्यादा वा सर्वेस्पोर म्हणून घे। प्रितीच्या बापा जितले पावटी हो जेजूच्या कुडी रक्ताचो यज्ञ आमी संभ्रमता तितले पावटी आमच्या सोडवणेचें काम तूं चलोवन व्हरताय। देखून भक्तीपणी ह्या सोडवणेच्या घुटांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर। क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो। तुमचे सोवें आसो। आमची काळजां उभारुया। आमी ती सर्वेस्परात उबारता। सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया। होय अशें आमी करूंक फावो। सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो। हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो। संवसार सरापर्यंत सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उगडास घडून दवरलो। आपल्या धर्मदुतां बराबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून खत नातलेल्या मेंढरान तुका आपणाचीच पेटवणी केली। अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाखणणेची बली। ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुज्या परजेक बसताय आनी तिका पवित्र करताय। ह्या तरान एकेच प्रतिमेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच वावरतान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकवटायताय। देखून आमी तुज्या कृपेची गोडसाण साकून पुनर्जिवान जेजू सारकी जावच्याक ह्या विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरता आनी आतां सर्गींच्या दुतां सांगाती प्रतिमेचेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता। दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान। उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय। सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय। उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय। बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा। कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता।
उदेंती तावन असतेम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभरमता. तो परधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक हाराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा आमच्या सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टां मरणाचो ताज्या आनंद भरीत पुनर्जिवांतपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हणून ताजी वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माई बोब घेवन आंखवार मुरयेच्या तिचो पती सुजेच्या भगेवन धर्मदुतांच्या भगेवन वैभवी रग साक्षांच्या भगेवन आर्नल्ड जॉन्सन जुझेफ रिनार्डो मिर्नेस्विडेच्या सर मार्तिरांच्या आनी समेस्त भक्त संघाता तुवें मिसून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी पिटर पॉल सल्डना आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पयस सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पडजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पयस सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खणवल्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींची आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सष्टनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन.
देवाचें राज्य आमच्या मध्ये येवं दी म्हणून आमी भोवभक्तीपणी मागोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां दाळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतलें आमकां सदांच निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय दादोसकाय आनी तृप्ती फोव कर. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुती सरपातकांतलें सुठय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. पदवी आनी महिमा तुजी सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, तुमकां म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदां काल तुमचे सगळे आसो. एकामेका शांती वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हाका फोना जेवतांच म्हाका ब्लॅक दी. क्रिस्ताची कूड आनी रग ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. जेवण सर्गीचे जेजून सामकां वांचे अत्रेगारा मिसेवचे केदे वर्ते बागामचे आमच्या सोम्या आनी आमच्या देवा जिवी दिवच्या निजा देवा तुजें सगळ्यात मास्तू आमकां वांटा मोगान आमचे थंय एक पडटा. प्रार्थोया. सर पदवीधरा देवा तुज्या पुताच्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां ह्या संवसारांत वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवान आमकां भरताय. तशें सर्गीच्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां सासना ददोशी कर म्हूण आमी तुज्या पुता जेजूचे नांवी मागता. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. भोवमोगाच्या न्हू पवित्र ब्रेस्तराची सर आशिर्वादां आनी बेसांवां तुमकां हांव मागतां. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका नवो उपादेसा तुमकां दिता म्हणटा सोमी हांवें तुमचो केला तशें एकामेका सोमो करा तुमी. हांव तर तुमचे दूता आसपा तुमी तशेंच करूं.